हाऊसिंग बोर्डान 90% दुकानां बेकायदेशीर आसात देखून ह्या अतिक्रमणाच्या मोडतोडीचे काम इल्ले करूनच करचे पडटले अशी रुमडामळ दवल्लीचो सरपंच विनायक वळवयकरान सांगले। रुमडामळ दवल्ली गांवांत सगळ्या जातीचे लोक एक जावन रावतात। ह्या अतिक्रमणाच्या मोडतोडीचे काम सुरू केल्ल्यान हांगासरल्या लोकांक तो जातीय वाद करता अशें दिसपाक लागला। हो वाद वाडून व्हड जावचो न्हय देखून आपणे पुलीस संरक्षण घेतला अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगले। थोडे जे लोक आसा पळय बेश्टेच कॉम्युनल इश्यू करपाक लागता। सो त्या खातीर आतां आमकां पुलिसाची गरज जाय पडली। सकाळी पुलीस स्टाफ कमी आशिल्लो म्हणजे जे लोक आसा पळय ते बेश्टे इश्यू करपाक लागलो। कितें आसा इश्यू हो आमचो एक्चुली आमचो पंचायतीचो मॅटर हो, पण लोकांची कांय गरज नाशिल्ली। अननेसेसरी लोक इंटरफियर जावपाक लागले, त्या खातीर आमकां पुलीस स्टाफ पळोवचो पडलो। कारण हिंदू मुस्लीम पेटपाक नाका न्ही हेच्या फुडें। कित्याक आमच्या गांवांत आमी सगळे वांगडा रावता, हिंदू मुस्लीम सगळे कॅथलीक भाव आसा। सो तो भाव आमी आपलेपणान रावया, त्या खातीर आमकां पुलीस हाडचो पडलो। पुलीस हे कोणाक धमकोवपाक या कोणाक त्रास करपाक आवडना। पुलीस फक्त जो इश्यू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाता तो जावचो न्ही म्हणून पुलीस हाडल्या, कोणाक त्रास करपाक न्ही। सद्या आमी मार्ची कडल्यान चालूच केल्ले आसा। कित्याक सकाळी जो इश्यू जालो पळय, लोक अननेसेसरी इश्यू करपाक लागले। आतां जो गटराचेर कोण आसा पळय, जो आमचो गटर, तो आमचो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी न्ही, पब्लीक। सो तो आमी आसा पळय तो एनक्रोचमेंट केला पळय तो क्लियर करता आनी कांय ना। जे गटरा भायर आसा पळय तांकां हांव इतलेंच सांगपाक येता, हेज्या फुडें तुमी जे कितें घालता तें मातशें चिंतून करचें। कित्याक आमकां एक्शन घेवपाक तुमी लायनाका, आमकांय बरें दिसना आमच्या लोकांचेर एक्शन घेवपाक। कित्याक सगळे आमचेच भाव।